काणकोण मामलेदार कचेरेत सोमारा रातीकडे शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली। ह्या उज्यात कचेरेंतल्यो कांय फायली आणि फॅन जळपाची घडणूक घडली। पळयात। आज सकाळी जो स्टाफ जो आहे आमचे जो सागर पळय जो ड्युटी आसा ती सकाळी संक स्टार्ट केली। सो म्हणजे जो 2-3 स्टाफ जो ड्युटी घातला तो सकाळी केली। सो संक जेन्ना तेंच्यानी दार ओपन केलें तेन्ना त्या रूमान तेंकां दिवरचो दिश्टी पडलो। सो तेंच्यांनी ओपन केलें जाल्यार लायटीचें हें जळतालें आनी मागीर खूब म्हणजे फायली म्हणजे जो डिस्पोज ऑलरेडी आमी जो डिस्पोज केल्ली ती फायली त्यो आनी थोडे ओल्ड पेपर्स आसले ते जे आसले पळय ते थोडे लासले। सो इलेक्ट्रिशनाक फायर ब्रिगेडीक आपयल्या उपरांत मागीर कळ्ळें की शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून। सो ते शॉर्ट सर्कीट जाला। खंयच्या टायमार सारकें सो कितल्यान जालो तो आयडिया ना, बट सकाळी सन आमचे नदरेक येयलो। सकाळी जेन्ना सन म्हजो 5:30 पावणे सन म्हजो स्टाफ येयलो। तांकां आज सागरगोची ड्युटी आसा, सकाळी सन स्टार्ट जाता। तो 3 स्टाफ म्हजो आसलो हांगासर। सो तेंचे नदरेक येयलो, तेंच्यांनी इमिडिएटली म्हाका फोन केलो की अशें जालां म्हणून। सो हांव इमिडिएटली हांवें तेंकां फायर ब्रिगेडीक सांगलें, पुलीस स्टेशनाचेर हें केलें। इलेक्ट्रिशनान मागीर पावर सप्लाय आसा ती डिस्कनेक्ट केली सगळी सकाळी फुडें। आनी मागीर म्हणजे चडशे आनी ते स्टाफांनी म्हणजे बाकीचे ओपन जाल्ल्या कारणान चडशी जे आसा म्हणजे फायर ब्रिगेड त्यो तेंच्यांनी सेव केली। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।